ट्रक ओनर्स असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आणि आमच्या सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे दावडे तालुक्याचे लोकांच्या वतीन गोयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत याचे देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमी 2-3 फावटी आमचो आमदार गणेश गांवकार याच्या वांगडा बी वचून दोतोर प्रमोद सावंताक रिक्वेस्ट केल्लो की जी आमकां एक फी आशिल्ली फिटनेस जेन्ना आमी गाडयेक आमकां प्रत्येक आमचे ट्रक दर वर्सा फिटनेस करचो पडटा. तो फिटनेस आमी 5-6 वर्सां ट्रक आमचे बंद आशिल्ले आनी आतां फिटनेस करून वचत जाल्यार पर डे 50 रुपया फायन आशिल्ली. ती काल सरकारान ऑफिशियल हे काडून गॅजेट काडून आमकां ती फी माफ केल्या. ह्या बद्दल हेका लागून हांव दोतोर प्रमोद सावंत हेचे सरकाराचे आमच्या सगळ्या ट्रकलाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. कारण हे पयशे न्ही खूब जाताले. एक 2 वर्सां सुद्दां पासींग करूं जाल्यार 40-50 रुपया जाताले. म्हणजे लोकांचे 2015च्यान सुद्दां ट्रक पासींग करनासतना आशिल्ले तांकां ही फी खूब जाताली. ती फी माफ केली म्हणून हांव सगळ्यांच्या वतीन सरकाराक देव बरें करूं. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट घेताले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची फी आशिल्ली. ओके. दिसाक 50 कितले ट्रक जाल्यार फायदो जाला आसतलो. म्हणजे आयज खूब लोकांनी ट्रक विकल्या पूण कमीच ते गोंयभर आमचे मायनिंगाचे धरी जाल्यार एक 3-4 हजार तरी लोकांक फायदो जालो. कारण ज्या लोकांनी 3-4 वर्सां पासींग करूं ना पळय तांकां आतां पासींग करून गेले न्ही जाल्यार दिसाक 50 रुपया ह्या प्रमाणे फायन आशिल्ली. ती आतां लागू जावचें ना. फक्त 1000 रुपया भरून ते पासींग जातलें. आता म्हाका सांग, हे जे मायनिंग ट्रक आहा पळय न्ही, आतां फाल्यां सकाळी रस्त्यार देवपा सारखे आसा काय, कंडिशनान आसा काय, कशें कितें आहा हेंचे कंडिशन? ना आसा. कारण फिटनेस म्हणजे तेच न्ही, आमकां कंडिशन करून गाडी फिटनेस घेवचो पडटा. फिटनेस घेतकरूच गाडी एलिजिबल जाता रस्त्यार वचपाक. पण फिटनेस करपाक फायन आशिल्ली पळय ती वेगळी. पण फिटनेस घेतलेले हा ऑलरेडी सगळ्यांनी घेवना. म्हणजे लोकांक 2 वर्साचे बी पयशे 3 वर्साचे पयशे भरचे पडटाले ते खूब फाटले 50,000 60,000 रुपया जाताले. 3 वर्सां जाल्यार ते जवळ 50,000 पावताले. ते पयशे आतां भरचे पडचे ना. तितून लोक फिटनेस करतले आतां 1,000 जातले. 1,000 जातले. वयले पयशे सगळे माफ. सो सरकाराचे आतां जे आश्वासन आहा पळय, मायनिंग रोखडेच स्टार्ट जातलें म्हणटा पळय सरकार, तुमकां कितलो विश्वास आहा काय म्हणटा? ना, ज्या पद्दतीन आयज सरकार स्टेप्स घेता पळय, आतां 30 तारखेक आमच्या सायडीन 2-3 ब्लॉकाचे ऑप्शन आसा. म्हाका दिसता की ह्या सिजनाक आमचें मायनिंग चालू जातलें. फुल स्विंग जातलें अशें म्हणटा तूं काय टप्प्यान जातलें अशें? ई ऑप्शन मायनिंग जालें आनी डम जर जालें न्ही जाल्यार फुल स्विंग मायनिंग चालू जातलें. आनी सीएम ज्या प्रमाणे सांगता आमकां विश्वास आसा की चालू जातलें बेगीन. धारबांदोड्यान कितले ट्रक आसा टोटल असोसिएशन? दारवाड्या तालुक्याचेर आमचे असोसिएशनाचे जवळ 1200 ट्रक आशिल्ले पूण आतां एक 700-800 तरी ट्रक आसा. सो हितून सगळ्यांक काम मेळटलें काय थोड्यांक मेळटलें थोड्यांक मेळचें ना अशें कितें आसतलें कावंटा फुडें? ना पळय, म्हणजे 2-3 तरी चालू जायत न्ही जाल्यार चडशा लोकांक काम मेळटलें. मेंटेनन्स कसो कितें? मेंटेनन्स करचोच पडटलो कित्याक गाडयो बंद आसा न्ही. पूण हे सरकाराक भरचे पडटले पयशे पळय ते माफ करून आमकां एक थोडोसो आमचो जो आमकां लागतलो पळय आतां 40-50 हजार रुपया टॅक्स भरचो पडटा. म्हणजे पयशे भरचे पडटले पळय ते तरी कमी जाले न्ही आमचे. हे जालें फिटनेस. तुमी टॅक्स रिबेटूय मागलेली दिसता म्हाका, रोड टॅक्स मागलेली आमी. आमच्या मायनिंग डिपार्टमेंट परत आमी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली आनी टॅक्सा बद्दलूय आमी उलयतले. कितलो टॅक्स तुमकां हे करचो म्हणून तुमी डिमांड करतले काय म्हणटा? टॅक्स आतां सध्या फूल आसा न्ही तुमकां हेजो? आमी टॅक्स कसो ज्यो गाडयो चलना पळय तांकां टॅक्स बंद आसा तेंचो माफ करचो म्हणून मागतले. आता फक्त फिटनेसा खातीर दिलासा दिला मुख्यमंत्र्यान. हय, सरकारान. हय. आनी हो मोठो दिलासो आसा कारण 5-5 वर्सां सुद्दां गाडयो लोकांच्यो बंद आसा. ते 5 वर्साचे पयशे म्हणल्यार खूब जाता न्ही, ते आयज भरचे पडचे ना लोकांक. ओके. आनी म्हणजे टॅक्स खंय तरी भरचो पडटालो म्हणून गाडयो बी बंद दवरलेल्यो. ही फायनूच जाताली 50-60 हजार रुपया न्ही. तेका लागून पासींग जायनाशिल्लें. लाखभर जाय आशिल्लें. हय, पासींग जायना जाल्यार गाडी चलोवंक मेळना न्ही आमकां फिटनेस घेतल्या शिवाय. येस, थँक्यू.